नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. लोकसभेचे सेमीफायनलीत बीजेपीक दणको. राजस्थान छत्तीसगडात सापूत वगडायले. मध्य प्रदेश हुमकळटा. प्रादेशिक पक्षांनी मोदी शहाचे बीजेपीक शिकयली बुद्ध. संसद अधिवेशनाचे सुरवेक गोयचो मायनिंग लोकमंच दिल्ली धरण्यार. मायनिंग बेगोबेग सुरू करूक आवाज राजधानीत. गोवा फॉरवर्ड मोगोची बीजेपीक निर्णायक शिटकावणी. प्रदेश अध्यक्ष पदाची ऑफर अजून आयिल्ली ना. जबाबदारी दिला तेन्ना तडीक लायल्या. कांय जाणांक हांव अध्यक्ष जाल्लो जाय. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे शिनाल. मुख्यमंत्री पर्रीकराचे भलायकेचे खरे स्टेटसा विशीं याचिकेचेर सुनावणी. फायलीचेर सय करपाची पर्रीकराची परिस्थिती ना. अधिकारी मारतात सयो. हायकोर्टात आरोप. वाळपय रेडेघाटीर मोटरसायकलीच्या ॲक्सिडेंटांत एकलो गेलो. पिळगांव दिवचलचो 50 वर्साचो शेख इस्माईल रातभर पडून उरलो देगणात. सकाळी दिसलो. आणि फॉरेनराचो दर्जो वाडिल्ल्यान चर्चिल ब्रदर्साचो कोच पेत्र गिग्यूक सिलेक्शन हेडेक. लोकसभेचे सेमीफायनलीत बीजेपीक दणको. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडात काँग्रेसीन परत तकली वयर काडली. राजस्थान छत्तीसगडात काँग्रेसीक सत्तेक बावटो. मध्य प्रदेश बहुमता मऱ्यान हुमकळटा. तेलंगणात TRS, मिझोरामात मिझो फ्रंटाची युती सत्तेर. राज्यांनी प्रादेशीक पक्षांचे राजकारणान मोदी शहाचे बीजेपीक बरीच बुद्धी शिकयल्या. 2019ची सेमीफायनल म्हणून थारिल्ल्या 5 राज्यांच्या वेंचणुकेत बीजेपीक मोठो धपको. 5 वर्सां भितर बीजेपीच्या वसुंधरा राजेची सत्ता काँग्रेसी कडेन. जाल्यार छत्तीसगडात 15 वर्सां सत्तेत आशिल्ली बीजेपी सापूच कोसळ्ळी. दोबराच सिटांच्या फरकान काँग्रेस थंय जिखली. मध्य प्रदेशात 15 वर्सां सत्तेत आशिल्ल्या बीजेपीच्या शिवराज सिंग चौहानाकूय काँग्रेसीचो धपको. तेलंगणा प्रादेशीक पक्षांचेच वर्चस्व. थंय TRSक क्लीन स्वीप. मिझोराम हातांतल्यान गेल्ल्यान मात काँग्रेसीचो नॉर्थ इस्टांतलो निमाणो गडूय गेलो. थळावी MNF जिखली. नॉर्थ इस्ट काँग्रेस मुक्त. जाणकार हे निकाल लोकसभेच्या नजरेन महत्वाचे मानतात. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तर्फेन ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब राहुल गांधी यांका कॉन्ग्रेच्युलेट करता आमी की तेंचे खाला सकल 3 स्टेट जी आसा आयज आमची विजय जाल्या. जो अहंकार आसलो भारतीय जनता पार्टीचो, जे पावर हंग्री आसले भारतीय जनता पार्टी, जे सदांच काँग्रेस मुक्त भारताचे स्वप्न पळयताले, आयज देशाची जनतेन काँग्रेसी आशीर्वाद दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग बेगोबेग सुरू जावंक जाय म्हूण युती पक्ष गोवा फॉरवर्ड आनी मोगोन बीजेपीक निर्णायक शिटकावणी दिल्या. दोगांचेय खर पावल उखलपाचे शिनाल. संसदेचें शियाळें अधिवेशन सुरू जातना गोंयच्या मायनिंग लोकमंचान दिल्ली धरणे धरला. 2 दीस रामलीला मैदानार ब्रेस्तारा जंतर मंतरार बसतले. आतां तरी गोंयचो आवाज PMOचे कानार पडत काय म्हूण आशा. वेंचणूक लागीं येता तशी मायनिंग बेगीन सुरू जावंक जाय म्हूण युती पक्षांनीच आतां बीजेपीक निर्णायक शिटकावण्यो सुरू केल्यात. जाता हो तुमच्यान जायना आनी जायना जाल्यार लोकांचें कितें हें जर सरकार सांगूंक पावना जाल्यार सरकार गोंयकारांचेर अन्याय करता आनी हे सरकाराक मागीर तितली नैतिकता उरना. ताजे खातीर हांव इतलेंच तुमकां सांगूंक शकता की तुमचे खातीर गोंयचें मायनिंग गोंयकाराच्या हातांत उरपा खातीर आनी गोंयकार जितले हें मायनिंग बंद पडलां तांची जी पोटां मारल्या हांचे खातीर गोवा फॉरवर्ड कितेंय करपाक तयार आहा. कितेंय म्हणल्यार कितें तें तुमकां कळ्ळें. आमच्या मोगो पक्षान 15 तारखेनंतर योग्य अशें डिस्कशन जाले नंतरूच कितें तें डिसिजन आमी घेतलें. आमचो मेन इश्यू मायनिंग आसा आनी मायनिंग चालू जावचें गोंयांत अशें प्रत्येकाक दिसता आनी त्या खातीरूच मोगो पक्षान जे मायनिंग एजिटेशन दिल्लीक जाता ताका मन पसून सपोर्ट दिल्लो आसा. मायनिंग बेल्टांतल्यान आमदार मंत्री निलेश काब्रालूय दिल्ली धरण्याक पावलो. And I ask today the central government, I ask Honorable Prime Minister to take a call for the benefit of the Goan population.
but you kindly take the right directions, advise your government to take the right steps. Supreme Court is one part of the government. If me coming here hurt somebody, I am not bothered. I may be removed from the ministership, I may be removed from whatever ship I am holding, but I will be always with the people of Goa. चर्चिल खंय राती कडेन वाणिज्य उद्योग मंत्री सुरेश प्रभूक मेळटलो. कित्याक जे ट्रस्ट म्हणटा तेका सजमता आमचे व्हडले व्हडले मनशांक सजमना आनी हांव सजमता आनी मागता जे तुमी कितें चिंतून आज आयल्या तें तुमचें काम जाल्यार पुरो आनी हांव राती कडेन चड करून परतो सुरेश प्रभूक मेळटलो कित्याक आज रातीचो येवपाचो आमचो. शिवसेनावाले रामलीला मैदानाचेर पावले. लढाई भितर आम्ही शिवसेना सदांच तुमचे बरोबर आसा आणि जोपर्यंत हो लढा आम्ही जायना तोपर्यंत आम्ही ताचो पाठपुरावो करतले. मायनिंग ताकतिकेन सुरू करूंक केंद्रांतले बीजेपीन आतां मेरेन तरी ठोस कांयच केल्लें ना अध्यादेश ना संसदेत कायदो दुरुस्ती. मायनिंग कॉर्पोरेशन गोंयचे लिदांचे पावणेची तरेतरेची हवामात चल्ल्या. आतां 5 राज्यांनी फोटे पडल्या उपरांत तरी प्रादेशीक इश्यूंनी पीएमओ लक्ष घालीत काय म्हूण दर एकल्याक आशा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रदेशाध्यक्ष पदाची ऑफर आयिल्ली ना, मात पक्षान जबाबदारी दिल्या तेन्ना ती आपणे बरे भशेन तडीक लायल्या. प्रदेश बीजेपीचो आदलो अध्यक्ष आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रदेश अध्यक्षाची जबाबदारी घेवपाचें शिनाल प्रुडंटाक दिला. गोंयांत पक्षाची जाल्ली अवस्था तो जाग्यार घालूंक शकता अशें कांय जाणांक दिसता. निर्णय हे पक्ष श्रेश्ठींचो. अश्यो बातम्यो येतात पूण म्हजे कडेन कांय कोणें विशय केलो ना, म्हजे कडेन असो प्रस्तावूय आयिल्लो ना. फ्रँकली स्पिकींग वर्तमानपत्रांत मात्र खूब गोश्टी येतात. खूब जाणांक दिसताय की आजचे स्थितींत जे पतन जाल्लें आसा तातूंत म्हज्या सारक्या मनशान ती जबाबदारी घेवची अशें म्हजें काम वळखणारे म्हाका लागींच्यान वळखणाऱ्यांकय दिसता आसा. पूण तो निर्णय हो नेतृत्वान घेवंक जाय, केंद्रीय नेतृत्वान घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. तसो हांव पक्षाचो डिसिप्लिन्ड सोल्जर, हांव कार्यकर्त्या पासून प्रदेशाचो सेक्रेटरी, प्रदेशाचो महामंत्री, प्रदेशाचो अध्यक्ष असो 2 टर्म रावला. प्रत्येक प्रदेशाचो सचिव हांव 2 टर्म रावला, प्रदेशाचो महामंत्री हांव 2 टर्म रावला, प्रदेशाचो अध्यक्ष 2 टर्म रावला, आमदार 3 टर्म रावला, 1 टर्म मंत्री आणि मुख्यमंत्री रावला. त्यामुळे म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांव घेवंक शकता, पूण पक्षान ताचेर निर्णय घेवंक जाय. ज्यो बातम्यो येतात त्यो अखेर बातम्योच आसतात. प्रत्यक्ष जेन्ना घडटा तेन्ना ती गजाल खरी आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मुख्यमंत्री पर्रीकराची फायलीर सही करपाची परिस्थिती ना. ऑफिसर ताचे वतीन सही करतात, नाजाल्यार स्वता बनावट सही मारतात म्हूण हायकोर्टा मुखार आरोप. पर्रीकराचे भलायकेचो खरो स्टेटस जाहीर करचो म्हूण घाल्ले जनहीत याचिकेचेर सुनावणी सुरू. राज्याचो कारभार चलोवंक मुख्यमंत्री शारिरीक आनी मानसीक फीट आसा जाल्यार सिद्ध करचो म्हूण ही याचिका. मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या फिजिकल आणि मेंटल फिटनेसाचो सध्या हायकोर्टा मुखार पंचनामो चल्ला. वास्तवीक मुख्यमंत्री कारभार चलोवंक अनफीट, मात सरकार ताच्या फिटनेसाच्या फटीचें चित्र लोकां मुखार उबें करता म्हूण आर्ग्युमेंट. उठ बस सोडूच पर्रीकराची खंय सध्या सय मारपाची पासून परिस्थिती ना. ऑफिसरांची सगळी बनवेगिरी चल्ल्या. मुख्यमंत्री पर्रीकराची सध्या सय करपाची सुद्धा परिस्थिती ना. ज्येष्ठ अधिकारी सीएमा खातीर फायलीर सयो मारतात, कांय अधिकारी सीएमाची बनावट सयो करतात. भलायकी इबाडिल्ल्यान पर्रीकार प्रशासन चलोवंक शकना. सक्षम व्यक्तीन प्रशासन चलोवचें हो गोंयकारांचो हक्क. पर्रीकराच्या दुयेसाच्यो बारीकसाणी रिपोर्टां नाका, मात सीएमाच्या भलायके विशीं विश्वासपा सारको रिपोर्ट दिवचो म्हूण तांची मागणी. Basically that the chief minister's signatures are being forged. If this is the case, that what the chief secretary said in his affidavit, the chief minister Parrikar physically incapacitated. The question is, who is having custody of Mr. Parrikar in his palliative care, and in whose presence these instructions are being given, and which bureaucrat is recording these instructions from the chief minister, and in whose presence, who are the witnesses to those instructions. सुनावणी बुधवारा चालू उरपाची. मुखेल सचिवाची बाजू एजी बुधवारा मांडटलो. हायकोर्टान एजी कडच्यान विशिष्ट प्रश्नांचेर जापो मागल्या.
मुखेल सचिवान एफिडेव्हिट घालचे पयलीं पर्रीकराचो सल्लो घेतिल्लो काय? मुखेल सचिव सीएमाच्या वतीन वैयक्तीक हक्काचो दावो करूंक शकता आनी सीएमाच्या भलायकेचो रिपोर्ट सीलबंद दिवंक शकता काय कितें? Court thereafter asked a response from the government. The affidavit was filed after the Chief Secretary consulted Mr. Manor Parrikar. Whether the Chief Secretary could claim the right to privacy and immunity on behalf of the Chief Minister Manor Parrikar. Whether the state could provide the medical documents in a sealed cover to the court. म्हणजे मुखेलमंत्री कोर्टान खुद्द आपली बाजू मांडपा खातीर अधिकाऱ्यांक स्वता दिशानिर्देश वा मार्गदर्शन करपाचे परिस्थितीन तरी आसा काय ना ताची चाचपणी घडये हायकोर्टाक चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. वाळपय रेडे घाटीर मोटरसायकलीच्या एक्सिडेंटात एकलो गेलो. 50 वर्साचो शेख इस्माईल दिवचले पिळगांवचो राती खंय तो वाळपय वचपाक भायर सरिल्लो. रेडे घाटीर अशीर पुला कडेन ताका एक्सिडेंट जालो. तो सकयल्ले देगणात पडलो. रातभर थंयच उरलो. सकाळी ताका सोदूंक गेल्या इश्टांक तो दिसलो म्हूण ताचे लागींचे सांगतात. मोरजे कासव संवर्धन आरक्षीत वाठारांत उबारिल्ल्या शेकाचो वाद जाला. सवय शेक बेकायदेशीर म्हूण एकल्यान कागाळ केले उपरांत ट्युरिझम खात्याचे अधिकारी पुलिसांक घेवन पावले. दुसरे वटेन जीटीडीसीचो चेअरमॅन सोपटे आयलो. सकाळी 11 ते सांजे 3:30 मेरेन सोपटे थंयच बसून रावलो. अधिकाऱ्यांची कसलीच एक्शन ना आनी तोंडूय उगडिनात. सोपटे ठाण मारून बसलो आनी ट्युरिझमाचो स्टाफ हात हालयत आशिल्लो तसो परत. I cannot talk to the press. I don't have that power. पण कित्याक गेल्ले तुम्ही? कोणाकडे पावर कोणाकडे? डायरेक्टराकडे उलयात. कोण डायरेक्टर? आम्ही येयल्ले हांगा काम करपाक आयले. कसले काम? पुलिसांक घेवन कसले काम करपाक आयले? पुलिसांक घेवन कसले काम करपाक येता? प्रॉब्लेम काय? कित्याक गेल्ले तर तुम्ही बिचार? बिचार आयले कित्याक तर तुम्ही? 11 ते आता पर्यंत कित्या खातीर? दोन तरी सांगा न्ही कित्या खातीर येयल्ले ते? चर्चिल ब्रदर्स टीमीत आतां फॉरवर्ड एंथनी उल्फ रुजू जाल्ल्यान कोच पेत्र गिग्यूक सिलेक्शन हेडेक जाल्या. एजोल एफसीचेर 4-1 जैत जोडले उपरांत गिग्यून फॉरेनराचे सिलेक्शना विशीं सध्या ताची सामका उप्राशिल्ली परिस्थिती सांगली. With Wolf coming in, your team is much more improved now in attacking sense. It's very good for Wolf. He scored first game. This is very important because now he has confidence, more confidence. But now for me it's other problem. We have six foreigners. Must play only 5. Maybe next game Eldor don't play. But after will be great problem for me. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.